फाटले कांय दीस जाले राज्यांत सांत जुजेचे फेस्त खंय मनोवचे ह्या मुद्द्यावयल्यान वाद चालू आसा। फेस्त ज्या सुवातेर परंपरेन चलत आयला त्याच सुवातेर चलचे म्हण थळावे मागतात। मात कांय जाणांक हे फेस्त सांत जुजेच्या आदल्या इगर्जे लागसार जाल्ले जाय, पूण थळाव्याक हे पटना। RDX गोवा खातीर सांकवाळच्यान जॉन डिसिल्वा। बाजिलिका बांधूंक जायना जाता आमी सगळे एकठांय जावया आनी आमी करून दाखोवया आनी सांत जुजेवाजाचे हे मॉलाक हे जाग्याक आमी वालोर दिया। हे जाग्याक लागून लोक येता। तुम्ही पळयला आसतना लोक वालंकनी वयता कित्याक वयता ते जाग्याक व्हॅल्यू आसा म्हणून वयता। तेच पळय आख्खो गांवचो लोक आख्खो व्हडल्याचो लोक ह्या जाग्यार येता कित्याक हे जाग्याक व्हॅल्यू आहा आनी आमी जागो हालोयचो न्हू हो म्हजे प्रयत्न। आनी हांव मागता आमच्या वडिलां लागीं आमचो FS हिंगाच उडोवन दी 16 तारीख हिंगाच आमी करुया। पार्किंग प्रॉब्लम आहा कितेंय प्रॉब्लम आल्यार आमी फेस करुया आनी सगलो गांवचो लोक तुमचे बरोबर आसा। आमच्या भावाचो सगल्यांचो हुस्को कित्याक हिंगा आमचे भावार्थ बरोसो सगलो फेथ सेंटिमेंट सगलो हांगासर आसा आनी खंयच्याच गांवांत म्हाका दिसता हे भाशेन जावना। लो दिसता आमकां आमचे पाद्री भाव आयज आमकां हे रस्त्यार परत 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 हाडटा। आमी गांवचो लोक रिक्वेस्ट करता परतून हे फेस्त हिंगा जाताले आनी सदांकाल जावचें म्हणून आमकां परतून येवपाक बरें दिसना। जागो आमचे लागीं ना जाय तो आहा हे कातरून आमच्यान जागो पयस जाय तितलो व्हडलो करूंक जाता। आमी ऑलरेडी सांगलां आमकडे प्रपोज आहा पूण तें करना। आतां आमचो पाद्री भाव हूंय थंयसर वचोन ते जाग्यार ते फेस्त करूंक सोदता तांकां सांगता फुरीस मोड आहा म्हणून। आमचे पाद्री भाव तांकां सांगता फुरीस मोड आहा म्हणून आनी धर्माचें आनी उरलां कितें। फादर लुईस तांकां सांगता फुरीस मोड आनी कुशीन काड म्हणून रस्तो करपाक आनी तेणें गांवच्या लोकांक चॅलेंज केल्या सुटां घालून फुगेट्यो मारून घुमटां वाजोवन लादीन करा म्हण सांतवारी हे फेस्त हिंगा जावचें ना तो चॅलेंज करता आनी मिसार तो आल्ताराचेर रावन गांवच्या लोकांक शिराप घालता। हे पाद्रीपण आमचें आमकां लॉ दिसता आमी क्रिस्तांव म्हणून कितें हेसले पाद्री भाव आमचे हाय धर्माचेर फूट घालताय जाल्यार आनी उरलां आनी कितें आमकां। आनी तो सांगता वॉलंटियराक सांगता म्हणून गांवच्या लोकांक सांगनासतना वॉलंटियराक सांगतलो म्हणून कायदो आहा। फादर जो इगोर्जेचो आहा तेणें PBC मेंबर्स आहाय तांकां तेणें डिस्कस करूंक जाय। आमकां लेटरूय दाखोवना कोणें बिस्मानसान ते म्हणटा वडील कोण खबर ना कमिटी कोण आमकां खबर ना एकलोय गांवचो कोण कमिटी ना। आमी रिक्वेस्ट केलें कमिटी हाड फॉवर्ड आमी उलयता आमकां रिक्वेस्ट आमकां रिजन जाय कितें तें सांगूंक बिस्टेंच फेस्त हांगासरलें तुवें वता म्हणूंक जायना। सगळे आमी एकवटान रावन आमकां फेस्तां येतात म्हणटकूच हे अशें मदीं घडप हें सारकें योग्य ना कशें। आनी जाय जाल्यार आमचो हिंदू भावाचो सगळ्या ह्या क्रिश्चन भाव आमचो तेंको आसतलो। एक फोन मारल्यार 1000 तरी आमचे हिंदू भाव एकठांय जातले आमचे लोकांक तेंको दिवपाक। पूण आमकां फेस्त आमकां हांगाच जाल्लें जाय। आमी हिंदू भाव सगळे एकवटान रावन हें फेस्त कशेंच त्या जाग्यार व्हरपाक दिवपाचें ना।